साकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या बिट्स पिलांनीत शिक्षण घेवपी ऋषी नायर हो हॉस्टेलाच्या रूमात मेल्ले अवस्थेत सांपडलो। राती न्हिदिल्ले कडेन ताका मरण आयिल्ल्याचे पुलिसांनी सांगले। ह्या प्रकरणाचो वेर्णा पुलिशेन पंचनामो केलो। वर्सा भितर बिट्स पिलांनी कॅम्पसात आतां मेरेन 5 जाणांक मरण आयले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ऋषी नायर हो मूळ बंगळुरूचो। फाटल्या म्हयन्यात तांणी बिट्स पिलांनी कॅम्पसात शिक्षणा खातीर प्रवेश घेतिल्लो। फाटल्या कांय दिसां सावन तो डिप्रेशनान आशिल्लो। मात बिरेस्तारा सकाळी ताची कूड न्हिदिल्ल्या अवस्थेत हॉस्टेलच्या रूमात सापडली। ह्या प्रकरणाचो वेर्णा पुलिशेन पंचनामो केलो। डिसेंबर 2024 सावन ते आतां मेरेन 5 जाणांक बिट्स पिलांनी कॅम्पसात दुबावीत पद्दतीन मरण आयला। डिसेंबर 2024 ओम प्रियान सिंग, मार्च 2025 अथर्व देसाय, मे 2025 कृष्णा कसेरा, ऑगस्ट 2025 कुशाग्र जैन आणि आता ऋषी नायर ह्या 5 जाणांक वर्सभरा भितर बिट्स पिलांनी कॅम्पसात दुर्दैवी मरण आयले। मजगती बिट्स पिलांनी कॅम्पसात मरण येवप्यांचो आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान सरकारान ह्या प्रकारान गांभीर्यान लक्ष घालपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान ट्विटा वरवीं केल्या। तशेंच विद्यार्थ्यांक मरण येवपाक बिट्स पिलांनीचे वेवस्थापनय तितलेच जबाबदार आसा। ह्या प्रकरणांचो SIT वरवीं चौकशी करपाची मागणी थळावो काँग्रेसीचो फुडारी ऑलेन्सियो सिमोयसान केल्या। आयज आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक शॉकिंग इन्सिडेंट जाल्लो आसा। आयज 5वी डेथ जालेले आसा बिट्स पिलांनी कॅम्पसान आणि हो जो भुरगो आसा तो फकत 20 वर्साचो भुरगो आसा। आता हो जो डेथ जाला दिस इज द 5th डेथ इन अ इयर आणि जस्ट लेस देन अ मंथ आम्ही डिमांड केल्लो की SIT प्रोब जावचो म्हणून। CMाकूय लेटर बरयल्ले, DGPकूय बरयल्ले, वेर्ना पुलिसाकूय बरयल्ले, तशेंच कलेक्टराकूय बरयल्ले की आमकां SIT प्रोब जाय म्हणून। आणि काय कारणा खातीर अजून पासून जे कन्सर्न डिपार्टमेंट स्पेशली होम मिनिस्ट्री हेजेर लक्ष घेवना। आता हे फर्स्ट टाइम जालेले आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे 5 डेथ लेस देन 1 इयर। कोर्ताली म्हाका दिसता या सिन्स इंडिपेंडन्स इतले वायट घडोवंक ना ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, पण ह्या पाटी वायट घडलेले आसा। आम्ही पळयलेले आसा की जे शूटआउट जालो पुलिसाचेर तेजे उपरांत आमी पळयलेले आसा मल्टी क्रोर गॅम्बलिंग स्कॅम पळयलो। तेजे उपरांत आमी पळयले की चेन स्नॅचिंग इन्सिडेंट, मल्टिपल चेन स्नॅचिंग इन्सिडेंट जाले। तेजे उपरांत आमी पळयलेले आसा की बायक्यो चोरी जाल्यो। हेजेर कोणाकूच धरूंक ना आणि आयज हे आमी पळयले की 5 डेथ विथिन लेस देन 1 इयर। आता आमी सरकाराक डिमांड करता की ताबडतोब हेजेर कारवाय जावचो आणि मॅनेजमेंट ऑफ बीट पिलांनी कॅम्पसाक ताबडतोब अरेस्ट करचो। कित्याक म्हाका दिसता खंय ना खंय हे मॅनेजमेंट जबाबदार आसा की ह्या भुरग्याचे डेथाक लागून, आणि आमी सरकाराक SIT प्रोब मागता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।